मॉर्निंग फ्रेंड्स। हांव न्ही सकाळीं गोम्यान 7 घालचे पयलीं उठलोलो आनी उठोन हें सगळें तयार केलें। हेचें हिंगा हें आतां दूद शिजयलां, उदक गरम केलां आनी हें वॉटर बॉटल तें सगळें धुवन दवरचें टिफीन बिफीन। आतां बेबयेन चाव घालपाचें, सो आतां तांकां चाव घालता कित्याक 8 सुमार स्कूल स्टार्ट जाता आनी 7:30 तेंगे बस येता। सो तेचे पयलीं आतां बेगीन सगळें रेडी करता मागीर तुका मेळटा। सो आतां फ्रेंड्स बॅगां घालता, टिफीन बी सगळें रेडी सगळें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नायस आहा बेबी। आनी आतां आमी भायर सरताय आनी टायम हिचो 7 जालो आहा हिचो। सो हिचे आतां आमी वाटे लागोली वचपाक आनी नायस आहा बेबी। हिंग कपेल कितें खबर? गुड मॉर्निंग। गांवचे पद्यार वयताय सकाळीं फुडें। सो हिंग न्ही फ्रेंड्स हें सेंट एंटनी चॅपल हेचें, आनी तें पयलीं दाखयलें तें तुमकां सेंट सेबेस्टियन। तें काजू झाड लागलो हेचें, पूण काजू जालें ना अजुनी, बारीक बारीक काय। सो आतां न्ही फ्रेंड्स आमी हितीं सायबीण मायको वयताय उमा घेवपाक। हितीं सायबीण माय हिचें सायबीण माय फ्रेंड्स हिचें। टाटा। आज बायलेन म्हाका ऑर्डर घायलो आहा, सगळीं घरांतू कामां आयज तूंच कर म्हणून। चोया आयचो दीस केश को वयता तो। काम स्टार्ट म्हगेलें आयचे दिसाचें। फर्स्ट सगळें आतां क्लीन करपा टीवी बी नायस तें सान्नी। सो आतां आख्या घरा पयलीं सान्नी मारता फूल, कित्याक बायलेक ऑर्डर आनी आयकपा पडटा, आयक नाल्यार मागीर बरें जायना। सो उडा फ्रेंड्स येयलो बाय सोडून थिंगा आनी येयन ब्रेकफास्ट केलो आनी सगळीं बारीक बारीक कामां हांवें ती केली। आनी आयज आमी लेप घेयला हेचें आनी हेचें रवा लायन लेप फ्राय केलो हांवें। आनी आतां जेवण म्हणटून जालें सगळें रेडी। आयज भाजी केल्या आनी शीत म्हणटू आनी कडी आनी बाकी म्हणटू कुकींग न्ही शिकपा जाय। कुकींग व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक हांव जेदोना कुयट गेलोलो आमगे कुयटगे मॅडमीगे घरा कडेन, ती म्हाका म्हणपा लागली बाबा तुवें रांदून जेवपा पडटलें, हिंग कोण नाय म्हणपा लागलें मेड्साक रांदून दिवपाक। आपूण सगळें हाडून दिता पूण तूं तुगे कितें जाता तें रांदून जेयस। मागीर अशें करून हांवें 8 वर्सां काडलीं, हांव रांदून जेयलो। प्लस दुबय पासून जेदोना हांव कंपनीन गेलोलो थिंग पासून आमकां कंपनी पयशे दिताली आनी किचन आहलो तेंगेलें, किचनान आमकां रांदपा मेळटालें। अदरवायज भायले पयशांनी जेवण घेवन जेवपा पडटालें अशें करून। पूण कुकींग व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता। घरांत आतां कोणूय ना तर भायर खंय गेलीं आमगेली फॅमिली जावं खंय उपाशी रावतले, रांदून तरी जेवपा जाय फ्रेंड्स। आनी हांव म्हाका जाता तेन्ना कोत्ता सगळें कोण खाता आनी मोस्ट ऑफ द टायम भायलूय करता ना न्ही। आनी सगळो आमगे बायलेचेर प्रेशर घालपा जायना, आमी कितें शिकपा जाय लायफान, शिकला जाल्यार खंय तरी तें कोता पडटा। आनी हेचें नायसा बेबी फ्रेंड्स आतां तें जेवन जालें तेगेलें एप्पल कार्ट करून दिलो तेका। कितें म्हणटू नायसा बेबी, एग्जाम कशें जाता तुगेली? बरें जाताय सगळें ओके मरे? आयज केसो सब्जेक्ट आहलोलो? हां सगळें काबार कर। आनी बेबी न्ही फ्रेंड्स फर्स्ट आहा आनी बाबा 7th आहा। सो ओके शिकताय बरी सगळें कोत्ताय। सो घरा कडेन येयली म्हणटच जेयली हायली मातसो रेस्ट घेयलें आनी सांजे मागीर 7 o'clock तेंगे आमी लिसांव घेताय आनी तो बाबूय ट्युशना वयता आनी तेगे बेबीगे म्हणटू आमी घरा कडेन घेताय। सो तेशें करून आतां आमगे जेवण बी जालें, आमी उडो जेयलो बी, तेका बेबीकू रावतायच। सो आतां टायम 5 जालीं आनी बेबी आनी मिसीस न्हिदलो आहाय आनी घोव आहा तो उठलो आहा। आतां घोवा करपा जाय चाव आनी आतां हांव तुमकां फ्रेंड्स आमगे किचन दाखयता धाकटें। हेंच फ्रेंड्स अशें करून आमगे किचन हो सेटअप सगळो। थिंगा हांवें चाव दवरलो आहा आनी हिंगा आमी रांदता आनी हिंगा दवरताय कळ्ळें न्ही, धाकलो सेटअप तुगेन व्हडलें ना फ्रेंड्स अशें अशें करून आमगे किचन। थिंग वॉशींग मशीन आनी हिंग अशें करून आहा चोयलें। आनी हिंग चोय हिंगा आमी बसताय, हिंग च्या बा पिताय जेयताय सगळें हिंग कोत्ताय। सो हिंग फ्रीज बी हिंग दवरलो आहा आनी अशें करून चोय हें सालां गोलतोर टीवी आनी चोय बेबीकी सायकल आनी चोय सगळो भायल्याक दनवी ओक्को सगळो।
आणि आतां फ्रेंड्स असो वाऱ्या मातसो बसपा येयलोलो भायल्या वतांचे बरें वार मारता थंड सारकें. आनी आमी धाकटें गार्डन केलां एक्चुली हें मुगे तितवा गेलें ताका आतां झाडां उदक घालपा जाय आख्ख्या झाडां उदक घालपा जाय अशें करून. सो हिंगा थोडी लायलो आहाय थोडी हिंगा भितरूय आहाय आनी हेवटे सुकयले वता. हे थिंग रस्त्याक काम चलता तो आनी सगळो डस्ट येता तिचे थिंग पायपलायन वय गे सारकी ती वास्को गेलो आहा पायपलायन. सो हांव हिंग बसता मातसो बॅल्कनी वाऱ्या बरें जाता. आनी बेबी हांवें आपयलोलें पूण तें लिसांव कोत्ता कित्याक आनी तेगे एग्जाम चलताय. दनपार थोडें केलो तेणें पूण थोडें आतां इवनिंग रावलो आहा करपाक कित्याक तांकां चड पोर्शन दिलो आसा. आतां एक टायम मुगे फॅमिली फूल आसता सगळीं येताय मुगे व्लॉगान बायल बी. आयज ती बायल मातसो बिजी उरल्या आनी म्हाकाय मातसो फील जाता अशें करून हांव मुगे व्लॉग कोत्ता अशें करून कित्याक आतां मुगे डेली लायफ दाखयता पूण असो अशें करून हें जाता बायल येयना न्ही. हांव विचारता तांकां तुमगे व्लॉगान कित्याक येयनाय मागीर ती सांगता आमी ना जाता तुगे व्लॉग जायना गे म्हणटाय. पूण बरें न्ही फ्रेंड्स फॅमिली आहले बायल आहले बरें जायना कितें तें म्हाका कमेंट करात. आनी मुगे व्लॉग्स विडियो कशें करून लागताय ते हांव विडियो कोत्ता फ्रेंड्स पूण आतां व्यू येयनाय कांय व्यूज येयनाय. सो व्यूज वेरी डावन पडला खबर ना पूण नो प्रॉब्लम. एनी हांव तुमकां सगळ्या विडियो वॉच करपा सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच कित्याक तुमी म्हाका इतू सपोर्ट दिताय. आनी आतां आमी सांजे भायर सरपाय आमगे कजनांगे थिंग वचपाय 7:30 सुमार. आनी घराक म्हणटू हांव मुगे कितें काम आहाय ती कोत्ता चोय तुमकां हांव डेली दाखयता कित्याक सेम थिंग हीच कामां आमकां भायर वचोन करपा पडटाय. भायर आमी गोंयांत तरी काम करपा वचताय आसतले पूण भायले गल्फ कंट्रीन वच सगळे खूंय वच ही सगळी इच एंड एवरीथींग काम करून घेताय. गार्डन काटींग मागीर फ्लोर धुवन घेताय मागीर तें तेंगे डॉग आहा तांकां न्हाणोवपाचें जावं आनी कितें बारीक सगळीं काम हांव क्वीट करून येयलां ही सगळीं काम ताका लागून ती अशें करून जाताय लसपा न्ही काम तें काम तें तुमकां दाखयलां. आनी हो विडियो कशें करून लागला म्हाका कमेंट करून सांगाय फ्रेंड्स. सो मोग आसो अशें करून खुशालकायेन रावपाचें आमी कितें आतां हांव तुमकां शेअर कोत्ता आनी हीच जावन आमगे खुशालकाय लायफ इज ऑल अबावट आय लव यू. जें बरें जाता आतां गरमी ना दनपारची मातसो गरमी पडटा न्ही ताका लागून. चलया न्हू बेबी लेट्स गो बेबी चलया. सो आयचो विडियो फ्रेंड्स हांव हिंगा एंड कोत्ता. आतां आमी काजनां थिंग वचपा आहाय. सो मोग आसूं चॅनलार तर न्यू आहाय चॅनल मुगे सबस्क्रायब कराय. मेळया नेक्स्ट व्लॉगार टील दॅट टेक केअर बाय बाय मोग आसूं.